नमस्कार. कालूच मुख्यमंत्र्यान आणि सरकारान एक डिसिजन घेतला आणि ते डिसिजन म्हणजे बोर्ड एग्जाम ज्यो आसा त्यो SSCच्यो कॅन्सल करपाचें. इज अ शॉकिंग डिसिजन टुवर्ड्स द स्टुडंट्स जे हुशार भुरगे आसा, ज्यांची पर्संटेज सदांच 60% वयर आसा, तांकां हें शॉकिंग डिसिजन आसा. कोविड-19चे रिजन दिला आणि रिजन दिता आसतना महाराष्ट्रा, तामिळनाडू, कर्नाटका ह्या स्टेटीचे सगळे तांणी कॅन्सल केला म्हणून दिला. पूण हाज्या फाटल्यान एक इतिहास जावं शकता. एक म्हणजे भुरगीं शिकपाची कमी जावं शकता आणि भुरगीं चड केअरलेस जावं शकता. ह्या खातीर म्हजी रिक्वेस्ट मुख्यमंत्र्याक की भायल्या देशांनी कोविड वॅक्सिनेशन सबंद भुरग्यांक दिवपाक चालू केलां. 14 वर्सां वयले भुरग्यांकूय आनी 10 वर्सां वयल्याय भुरग्यांक चालू केलां. म्हजो मुख्यमंत्र्या कडेन रिक्वेस्ट की ताणें ही गोश्ट माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदीच्या निदर्शनाक हाडची. युनियन मिनिस्टर ऑफ हेल्थ WHO हांच्या निदर्शनाक हाडची. आणि एक गोश्ट आमी करूं येता, कारण गोंयांत जे आमचे SSCक आनी 12वीक भुरगे आसता ते लेस दॅन 20,000. गोंयांत हें सामकें शक्य आसा. आनी एक डिसिजन घेवचें थ्रू प्रायम मिनिस्टर आनी युनियन मिनिस्ट्री की येता त्या 5 जून पर्यंत सगळ्या भुरग्यांक वॅक्सिनेशन कंप्लीट, पयलें वॅक्सिनेशन जें आसा तें कंप्लीट करचें. सादारण आमकां डोस लागतलो ते SSC भुरग्यां खातीर 20,000 पयलो डोस दिवपाक आनी दुसरो डोस, आनी बरोबर डोस ज्या दिसा घेता त्याच्या बरोबर 1 म्हयन्यान ही एग्जाम प्लॅन करची, SSCची आनी त्या नंतर 12वेची. आनी दोनूय एग्जामी सादारण येता त्या 25 जुलय पर्यंत कंप्लीट करच्यो. कारण एक विचार आसता की अनलेस एंड अनटील भुरग्याची बेज जर ना जाल्यार भुरगो जो मिडल एवरेज भुरगो आसता तो बेज ना जाल्यार मुखार वचूं शकता. आनी ताका जर बेजूच मेळूं ना जाल्यार मुखार तो प्रयत्न करून वयर सरपाचो प्रयत्न करचो ना. हें सगळ्यांनी लक्षांत दवरपाक जाय. त्या खातीर दुसरी गजाल आसा ती परत BSc फायनल बी तांचे 18 वयले एज आसा आनी 18 वयले एज जे कॉलेजी भुरगे वता तांचे इमिजिएट लसीकरण करपाक आमकां शक्य आसा आनी आमी हें करूं शकता. मुख्यमंत्र्याक तातडीचें डिसिजन घेवचें, कारण एक युनीक डिसिजन सबंद भारतांत आमचे गोंयचें जातलें आनी गोंयचो डेफिनेटली प्रभाव सगळे स्टेटीचेर पडटलो. आनी अश्यो एग्जामी जेन्ना कॅन्सल करपाच्यो तेन्ना त्यो एग्जामी कॅन्सल करपाक खंयचीच स्टेट फुडें येवची ना. कारण हें प्रत्येक स्टेटींत त्या भुरग्यांक दिवपाक शक्य आसा. कारण शेवट महाराष्ट्रांत सुद्दां 1 लाख भुरगे आसले जाल्यार सुद्दां तितलो अरेंजमेंट तांच्यांनी करूं येता. आनी हें करता आसतना दुसरे वटेन जो तिसरी हें आसा स्पेशली भुरग्यां खातीर अशें म्हणटा, तिसरी कोवीड जी वेव येता ती भुरग्यांचेर चड येतली अशें म्हणटा, तातूंत तेयी कमी सफर जातले ह्या बद्दल दुमत ना.